जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नानवस्त्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक परगट कर. जोनस उठलो आनी सर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्ले व्हडले शार आसले. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारांत भितर सरलो आनी थंय एक दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घातलो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास पुरगट केलो आनी ग्रेस्तांनी तशेंच गरिबांनी कोणान आंग पांगुरलें. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या सिंहासनावेलो देंवलो आनी आपली आंगवस्त्रां काडून तांणी गोंडान आंग पांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनेवेंत ही फर्मावणी परगट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गोंडान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नश्टीं कर्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण जी ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आमच्या गुन्यांवाचो थाव घे नाका सायबा. खोल खोल खोंडान पडला, तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोदीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो थाव घे नाका सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जर थाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण रावतलो? पूण पातक्यांक बोगसोणें मेळटा तुजें सवें. म्हणून सर्वेस्परा आमी बोसतांव तुका. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो थाव घे नाका सायबा. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत. तारुणाची भरती. इस्रायलाक आतां सोर्व नोस्तेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारशाक तोच एकलो. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो थाव घे नाका सायबा. उद्गार. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगलीं सुभागी.
लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मागीर घडलें तें हें. आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एका बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनेमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां कडेन बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणी म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना? ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका. आनी परती पालून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका. थोडोच वेळ पुरो कोरें. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो खाण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. जण एकल्यान आपले वायट जिवीत आनी आपली जबरदस्त कर्तुबां सोडून दिवची. नियाळाक आदार. भाग्यवंत फ्रांसीस बर्गेया हो एक व्हड मनीस आसलो. आपले पत्नी आनी 8 भुरग्यां सांगाता शांतीचें जिवीत जियेतालो. दिसपट्टी क्रिस्त प्रसाद घेवंक फाटीं रावनाशिल्लो. एक दीस सगळे आपले ग्रेस्त जिवीत आपल्या वडिला पुताच्या हातांत संपर्पिता आनी जेजुईट संस्थेंत भितर सरता. थंय तो ल्हानविकायेचें जिवीत जियेता आनी आपल्या वडिलांक खालती रावता. रोखडोच ताका वडील नेमतात आनी तो आपले मिसांव आनी जेजूची बरी खबर आख्ख्या संवसारांक शिंपडायता. आयचे पयले वाचपांत जोनस प्रवाद्याक देव निनवेच्या शारांत धाडटा आनी ताका जिवीत बदली ना जाल्यार देव खास्त लायतलो म्हूण कळीत करता. तेन्ना थंयचो राजा साकाफोटेच्या आंगावेलें न्हेसता आनी आपले पुर्जेकूय वायट जिवीत सोडून दिवंक फरमायता आनी त्याच परजा ताचे आयकतात आनी देव तांची ख्यास्त बक्षिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू मार्ता आनी मारयेक भेट करता आनी मारिया सगळें सोडून ल्हानविकायेन जेजूच्या पांयाशी बसून ताचें उतर आयकता. आयज समाजांत ल्हानविकाय आमकां भोव थोडी दिसून येता, कारण सगळ्या लागीं पयशे जाल्यात आनी व्हडपण भितर सरला. निनवेचो राजा ग्रेस्त आसलो, पूण तो ल्हानवीक जालो. भाग्यवंत फ्रांसीस बर्गेया आनी मारिया ल्हानविकायेन जियेलीं, तशेंच आमी जिवुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, एक तरी आयज दयाळ करून वावुरया.